जाता ताचेर ताणे निषेध मारूंक आनी तो एसटी पोर्टफोलिओ तांच्या कोणा तरी मनशांक दिवंक हाचोय ताणे आवाज केल्लो आनी आयकोता ते प्रमाणे हो निषेध ताणे मारलो म्हूण हे एक्टिविजम ताणे केले म्हूण ताचेर हो हल्लो केलो. आता ताचेर कसो तरेन हल्लो केलो हो तुम्ही व्हिडिओ व्हायरल जाला ताचेर तुम्ही पळयला आसतले. जे तरेन ताका मारलो आनी मारचे मारून ताच्या तोंडाक शेण घातले. सांगूंक सोदता ते इतलेच, हो जो मार तेणी रामाक मारलो तो रामाकूच मारूंक ना. हो मार ताणी जोण एका गोंयकाराच्या अंतस्कनाक जोण एका गोंयकाराच्या कोसेसाक मारला. तुमच्या कोसेसाक दुखला जाल्यार चिंतून पळयात. हे शेण जे ताणे ताच्या तोंडाक काढले ते रामाच्या तोंडाकूच काडूंक ना. ते दोर एका तुझ्या मुझ्या दोर एका गोंयकाराच्या तोंडाक काडला. तुझ्या तोंडाक हात लावून पळय तुका लागला जाल्यार. आणि जरी तर तुका दुखला आणि तुका लागला जाल्यार ताचेर मोठ्यान निषेध मार. पूण आमचे जाला कितें, आमी म्हणटात अरे तो मार रामाक पडलो म्हाका कित्याक पडला. तो भुटानी प्रोजेक्ट सांकवाळे येता म्हाका कित्याक पडला. हो जो एटिट्यूड जो आमी घेवन आसात म्हाका कित्याक पडला काय म्हण हो आमकां माल पडटलो. फाल्यां हे शेण हो मार आमकांय पडटलो. तेन्ना माथ्यार हात धरून रडल्यार कांय जावचें ना, कांयच करूंक पावचें ना. हांव सलाम कोत्ता रामाचे आवय बापय ताची घोरकाणीक आनी तांकां मान बागयता. कित्याक तांच्या भुरग्यांक जो मार पडलो आनी जी परिस्थितींतल्यान ती वयतात ते फक्त ताणें गोंयच्या हिता खातीर आवाज केलो म्हणून. म्हणटच हांव तांकां मान बागयता आनीक सलाम कोत्ता. ताणी घोडी आयज एक रामाक आड उडयला जायत, पूण तांचे सारकिले आवय बापूय वो गोरकान आसत जाल्यार गोंयान शेकड्यांनी राम आसतले आनी जावचे म्हूण आशा बाळगिता. आयज बारीकसाणेन पळयत जाल्यार गोंयान तसो आमचे इंडियेन एक प्रयास चल्ला. आनी प्रयास कसलो, टू सायलंटली सायलन्स द वॉयस ऑफ डिसेंट. जे कोण एक्टिविस्ट आसात सरकाराचेर किंवा खंयच्या प्रकल्पाचेर ते निषेध मारतात जाल्यार तांकां ते सायलन्स करूंक तांचो आवाज बंद करूंक सोदतात. आनी कसो बंद करतात, एक तरी गुंडांक धाडटले तांकां मारपीट करतले, नाजाल्यार सरकारी यंत्रणा यूज करून जसे CID CBI ED धाडून फाल्स केसी घालून तांकां भितर उडयतले आनी आवाज. म्हणटच हांव सांगूंक सोदतां सरकाराक, ही जी सरकारी यंत्रणा तुम्ही वापरतात वॉइस ऑफ डिसेंट बंद करूंक, तीच सरकारी यंत्रणा वापरून तुमच्यांनी ही गुंडागिरी बंद करूंक जाता. कापस्ताद आसात जाल्यार करात आनी दाखयात गोंयच्या लोकांक तुम्ही कितले गुंडागिरी ही बंद करूंक सोदतात ती गोंयांत. तुमकां कापस्ताद आसत जाल्यार धाडस दाखयात, जी धाडस रवी नायकान तो CM आसलो तेन्ना दाखयल्ली. आनी ही तालिगांव सांताक्रूज हांगा गँग वॉर्स दादागिरी गुंडागिरी जाताली ताचो फाटिंबो कोंडो मोडून उडयलेलो आनी गोंयान शांतीचे राज केल्ले. धाडस आसत जाल्यार दाखयात ती धाडस जी रवी नायकान दाखयल्ली. पॉलिटिशियन्सांक आनी तांचे फॅमिली तांच्या भुरग्यांक पासून जेलीन घालून ही गुंडागिरी बंद केल्ली. निमणे स्वागेर हांव मागतलो तुमच्या लागीं सगळ्यांनी तुम्ही रामा काणकोणकाराक आनी ताचे फॅमिलीक तुमच्या मागण्यांनी धरूं. कित्याक आमकां रामा काणकोणकार बेगीनूच बरो जाल्लो जाय. तो आमकां ताची रामा काणकोणकाराची गरज, कित्याक आमचे गोंयचे फुडारा पासत गोंयच्या भुरग्यां पासत. इतलेच सांगून देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं जॉनीदास. हांव सिल्विया कार्तुजो, हे गांवची कामोली गांवची बायल आनी हेर सगळ्यो कामोली बायलांच्या नांवान हांव तुमकां 2 उतरां सांगूंक एक जस्टीस मेळूंक लागून. तुमी जाणा आसतली रामा काणकोणकाराक गुंडांनी अटॅक केलो.
तो एक बरो एक्टिविस्ट जावन आसा. हांव तेजे बारा थोडो तेंप वळखता ताका. आमचे सांगाताक तो रेल्वे ट्रॅक लागून प्रोटेस्ट करतालो जावं मादेल रिवर लायक फॉरेस्ट. सो तुम्ही जाणा आमचे गोंय पयले कितले शांतीचे आसले आनी कितली शांती आसून आमी कांयच भिरांत आसूंक ना हांगा. दादागिरी दाखयता आनी आमचे निवडून हाडलेले आमचे मिनिस्टर जावं पुलीस हांगा कांयच एक्शन घेवंक सोदिनात आनी हाकाच लागून ही गुंडागिरी चड जाता. आतां आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन भायर सरूंक गरजेचें. सगळीं एकठांय जावन आमी एकवटान पावल मारून मुखार सरून ही गुंडागिरी बंद करूंक गरजेचें. आनी तुमकां सगळ्यांक आमच्या गांवच्या लोकांक लागीं उपकार मागता की जी आमची गांवची पुर्वजांची बाटां बेसां आसात ती पयशांच्या आशेक लागून दुसऱ्या भायल्या लोकांक विकूंक दिनाकात. ते आमच्या गांवच्या फुडाऱ्या भुरग्यां पासत ते सांबाळून दवरचे. ही म्हजी थोडी उतरां आयकली म्हणून देव बरें करूं. देव बरें करूं सिल्विया. तर आतां आमचे दुसरे स्पीकर जावन आसा. तुम्ही जाणात एक बायलेचो आवाज म्हणल्यार सारको व्हडल्यान
गोटे आसपा जाय जाल्यार जालें बस म्हणल्यार ती बसपा जाय तशें करून जावपाक तशें करून तुमी बायलांक येवपाक तुमगे हक्का लागून झगडपाक गरज बायल मनीस म्हूण यू कांट बी बेंडिंग डावन सगळे इक्वल रायट्स आहाय आनी इट्स अ डेमोक्रेटीक रायट दॅट यू हॅव गॉट थ्रू युअर कॉन्स्टिट्यूशन की तुमी हक्का लागून बाय सर तुमगे रायटा लागून तुमकां लागून कोण बाय सरपाना तुमकां लागून कोण जीव मेले हाडल्यार कोण मोना हूंय बट तुमगे जीव वयतलो राखपा जावप जाल्यार जाण एकल्यान येन आवाज काडपाची गरज यू सी रामाज पेरंट्स आर सो स्ट्रॉंग बट भितरल्यान ब्रेक जाले दिलो बट दे आर स्ट्रॉंग इनफ टू टेक केअर ऑफ देअर सन आयज तो म्हाका तुमकां लागून हे परिस्थिती ना जाण एकल्या एक्टिविस्टांक गेले लायफ आयज रिस्कार आहा हुंयच्या तांकां तयार करून दवरलो आहा ती खबर ना हुंयच्या लातेर घालून दवरलो आहा ती खबर ना बट त्या लातेरी हांव पडपा मनीस न्हू आनी मुगे सायज चल जाल्यार 10 जाणां पूण धाडपाचे शंकरा देखून सांगता शंकरा बोलो देखून येत जाल्यार 10 जाणां न्हिदपा म्हण पण हांव वयता आसतना एकले आपूण घेवन वयता म्हजी बायको एकले न्हिदपा ना काश्यां सो बट आय एम जस्ट टेलिंग यू jokes apart, but you all have to come out and raise your voices against this illegalities and corruption that is happening. कळना हे मातशें उडकासतो रे जायती जाण येतली टू डिमोटिवेट यू त्यो स्टोरी करपाक काणी करपाक जायच आहाय आनी ती बरी आहाय काणी करपाक तेंक धाडटाय हो सरकार त्योच काणयोच करपाक बट जाण एकल्या हिंग खबर आसपा जायी मनीस केसो तो तुमकां दिसता रामा इज अ पर्सन विल बी सोल्ड आउट You all think? No. आयज तेका तेमी स्टेटमेंट टू चेंज केला ऑपोजिशन मेळो येयल्ले म्हूण आनी तेमी तेंकोडे हँड इन ग्लाव्स केले अरे पापियानो तुमी धाडटाय गोंयकार आमी आहा आमकां गिन्यान बोतोडे सारकें सो दीस पीपल आर रियली स्टुपिड दे डोंट नो वॉट दे आर डुईंग बट ते तेंगे लातेर घाताय चोय त्याच लातेरीन तीच पटाय गाताय ती नोंद सोटाय ती म्हळ्यार गाता सोन तीच पटाय तेच लातेरी हे तुमी जाण जावपा जाय यू हॅव टू बी वायज इनफ टू नो वॉट इज रायट एंड रॉंग हे मातशें उडगास करे आनी रामा पासत मागाय आम सगळे एक्टिविस्ट बाय सोल्यांक तुमकां लागून तुमचे हक्का पासत आम झगडटली आतांय बी फुडाराकूय बी म्हाका बरें सदां जाय जाण जाणटी हिंग आहाय आनी येताय म्हूण लोकत व्हडू येताय तुमी लोकत बद सोदा आतां फकत मेडी लावपाक उरले उब रावपाक बट कितें येताय हक्का लागून येताय सो बहुत दिसो फादर हेल्मेट त्यो देखून कितूर एज एजीचे फादरान आनी झगडपाक उरला बट कोत्तो आपणा गेले स्टॅमिना पावर दिता दोतोर आहा उंच आनी त्या दोतोरा वाळांनी कोण दोतोर ना एक दोतोर हिंगा आहा इनचार्ज ऑफ एंटायर गोवा तो दोतोर आख्खें तेच्या अंडर आहा म्हळ्यार तेका हेल्थ ना म्हळ्यार आमगे फादरा हेल्थ आहा कित्याक तो दोतोर आहा सारकें हे दोतोरा हिंगा आहा तेका हेल्थ आहा आख्खें हॉस्पिटल तोच येता म्हळ्यार तेका ना भलायक ना एश कोण केलें जाल्यार दोतोर येवपा जाय म्हळ्यार भलायक ना आमगे फादर आहा आमगे एक्टिविस्ट आहा भलायक चोय आहा मागाय आम तुमचे पासत मागताय तुम आमचे पासत मागाय आनी जेन्ना कितें खूंय कितें जाता आवाज करे आम पावतली बट तुमी येवपाक गरज आतां तुमगे कितें वयता आम पावलें तुम नाय जाल्यार गांव कोणा गेलो सो येवपाची गरज केन्ना आमी एक आवाज काडप प्लीज बी युनायटेड कम टुगेदर रामा पासत मागाय and Rama fought for you all. I justice teka diupachi goros. So please come out in large numbers in the near future too, if required. We want justice. Justice for Rama. Boy konache. Thank you. Thank you, Mr. Gavatoriya. आता आमच्या गोंयचे सोशल एक्टिविस्ट मिस्टर शंकर पोलगी फुडें येवन मातशें ते मित्र सांगचे माझे नाव शंकर पोळजी आणि आम्ही हो ग्रुप फॉर्म केला गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज म्हणून कित्याक आता चड जाले आणि सरकाराची अती जाल्या सारखी आणि हे असले प्रकार आम्ही परत गोंयान असे पळोवपाक शकना रामाचेर जो ब्रुटल अटॅक जाला हेचो सगळ्या गोंयकारांनी निषेध केला आणि आम्ही डेली पळयता आता की वयता थंयसर कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट लोक करता आणि आमकां आफयता सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार सगळ्या गोंयकारांनी आयज एक जावन जाणीव करून घेवपाची गरज आसा की हे जे सरकार आसा हे आमच्या खातीर न्हू म्हणून
आमच्या खातीर आसलेले जाल्यार आमचे दोंगर वाचतले आसले, शेतां वाचतली आसली, आमकां भायर सरून एक्टिविस्टांक झगडचे पडचे नासले. आयज आमकां डावट आसा रामा काणकोणकाराक न्याय मेळटलो काय ना तो, म्हणून हो मुवमेंट आमकां करचो पडलो. रामा काणकोणकाराक न्याय मेळटलो म्हणून विश्वास ना. कित्याक सांग, रामा काणकोणकारान जेन्ना स्टेटमेंट दिले न्हू तेन्ना सगळी नाटकांच चालू जाली सगळी स्टेटमेंटाचेर. सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार खंय ना खंय तरी आयचे जे सरकार आहा हे आमकां बरें गव्हर्नन्स दिवपाक फेल जालेले आहा सारखे. आमकां आयज स्वता आमच्या हक्का खातीर झगडचे पडटले, बरे गव्हर्नन्सा खातीर झगडचे पडटले आणि 2027 आमकां हेंचो जागो दाखोवचो पडटलो. कित्याक हेंच्यांनी लोकांक ग्रांटेड घेतलेले आसा. आयज वयता थंयसर दादागिरी चलता. आयज आमकां जाय ते कांयच जायना. म्हाज्या मुर्मुगांवान आतां एक फॉर्म्युला 4 म्हणून इव्हेंट येता. गव्हर्नमेंट 52 crores मोडटा आणि जी पार्टी जी ऑर्गनायज करता ती 167 crores समथींग मोडटा. सो येदो मोठो हो प्रोजेक्ट. हांव त्या प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट ना, पूण प्रोजेक्टाक तेंच्यांनी जो व्हेन्यू चूज केला तेच्या अगेन्स्ट आसा आणि हांवें तेच्या अगेन्स्ट आवाज उठयलेलो आसा. कित्याक आमकां थंयसर तो फिजिबल ना. कित्याक 5-6 दीस आमचो रस्तोच बंद जातलो आणि थंय मुसोंडी आहा क्रिस्तांवांची, मुस्लिमांची आणि हिंदूंची. कोणाचे जर बरें वायट जालें जाल्यार लोकांची मडी सुद्दां व्हरोंक मेळची ना म्हणून ओपोज केला. आयज सरकाराक कितें दिसता की आमी वयता थंय सगळेच ओपोज करता म्हणून. आमी पिशे जावंक ना सगळेच ओपोज करपाक. आयज तुमी दादागिरी करून प्रोजेक्ट हाडटा म्हणून आमी ओपोज करता. तूं जेन्ना भोमा बायपास हाडपाक प्रोविजन आहा तुमचे कडेन, तूं गांवांतल्यान जेन्ना देवळां मोडून रस्तो व्हरतलो त्या टायमार आमी उबे रावतलेच न्हू, रावतले काय ना? तूं जेन्ना आमच्या दोंगराचेर भुतानी असलो प्रोजेक्ट हाडटलो 700 फ्लॅट आणि तितून स्विमींग पूल, आमी भायर सरचे ना? आयज आमची परिस्थिती, आयज गोंयान हेंच्यांनी कन्वर्जनां जी केल्या न्हू, ही कन्वर्जनां कोणा खातीर केल्या? गोंयकारां खातीर करूं ना ही कन्वर्जनां. गोंयकार एफोर्ड करपाक शकना 35,000 40,000 पर स्क्वेअर मिटर जागो घेवपाक. आमची इतली कॅपॅसिटी ना. आमी हे दिल्लीकार जे पयशे येतात न्हू थंयसून घेवन, कितें तेंच्या भशेन आमचे कडेन इतलो पयसो ना. आयज सामान्य गोंयकार जमिनी घेवपाक शकना. कितें? सो आयज ह्या सरकाराच्या कृत्यां खातीर आयज एक्टिव्हिस्ट भायर सरला आनी उलयता. कितें? आयज परिस्थिती अशी आहा, इरिगेशन कमांडातले जागा हेंच्यांनी कन्वर्ट केले आणि बिल्डर लॉबिंग दिले. आयज इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नांवान कुमिदाद जागे काढून हे तांकां दितात प्रोजेक्ट हाडपाक. आयज ज्या जाग्यार IIT येवपाक जाय थंय IIT येयना. IIT आमकां जाय, पूण ज्या जाग्यार येवपाक जाय थंय येयना, नाका थंय IIT येता. मिटर मोपा एअरपोर्टा खातीर म्हणून जागो घेतात, प्रायव्हेट पार्टीक दितात, थंयसर तांकां एअरपोर्ट ऑपरेट करपाक दितात आणि जागे कोणाचे सवाय भितून घेतात? गोंयकारांचे सवाय भितून घेतात आणि तांकां पयशे सुद्दां दिनात सारखे. सो आयज परिस्थिती सारखी अक्षरशः वायट आसा सारखी. मांद्रे वचून पळया तुम्ही, चोपडे वचून पळया. आयज ते दोंगर जे आसले न्हू हिरवेगार सारखे, जे डोंगरांनी आमची जनावरां रावताली, कितें ती जनावरां आयज बेघर जाल्यान आणि आयज ते दोंगर नश्ट केल्ल्या कारणान सकयल जे गांव आहा त्या सकयल गांवांनी बांयीक उदक येयना. झरे आमचे नश्ट जाल्लेले आसा. तो वयता थंयसर ही परिस्थिती. म्हणून आयज हेचो सगळ्यांचो निशेध करपाक आयज हो एक्टिव्हिस्ट भायर सरला. आमकांय काम आसा, आमकांय धंदो आसा, फॅमिली आसा, पूण उलोवचें पडटा. कित्याक जाणा आयज लोक उलोवपाक भियाता. कित्याक भियाता? राजकारण्यांनी तुमच्या मनान भंय घातला. तुमकां कितें दिसता की तो रिवेंज घेतलो म्हणून. अरे पूण तो एकटो, तुम्ही ताका वोट मारला आणि तुम्ही निवडून हाडला. एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन कमीत कमी 25,000 ते 30,000 लोक असतात आणि तो एक मनीस आपूण डिसाईड करता की तुजो गांव कसो नश्ट करपाचो तो. सो तेचेर आमी उलोवचे ना? ओगी रावतले? सांगा म्हाका, उलोवचे ना? उलोवचे पडटले. कोणा खातीर? गोंयकारा खातीर. ते जाले ते ल्हान भुरग्या खातीर, ते पळय ते मेनवात घेवन उबे आसा त्याच्या खातीर. तूं सूख भोगला, ते सूख त्या भुरग्यान भोगपाक जाय. ही या एक्टिव्हिस्टांची इच्छा. तू स्वर्गान जल्माक येयला. हे गोंय, हे माझे माणकुले गोंय म्हाजो स्वर्ग म्हणून हांव भायर सरलो हो स्वर्ग वाचोवपाक. हो स्वर्ग म्हाका नरक करून दिवपाचो ना. हे राजकारणी हे स्वर्गाचो नरक करपाचो ठरयला. अरे हे तुझे डोंगर, तुझे न्हंय, बांय, झरे, मेंग्रूव हो सगळो स्वर्ग मरे. तू पळय गोंयान सगळे कडेन भोंवन वयता थंय तुका डोंगरांनी आमी मदीं आसलेले कशें दिसतले. ते डोंगरार वयर उबो राव आनी पळय. चंद्रेश्वर भूतनाथाच्या डोंगराचेर वच आनी पळय, तुका काय बरें दिसतलें. थ्री किंग चर्ची कडेन वचून गोंय पळय, तुका स्वर्गा सारखे गोंय दिसतलें. आयज टुरिस्ट हो स्वर्ग पळोवपाक येता, हांगा भुलतात ते आनी मागीर कितलेय पयशे घालतात आनी आमचे जमिनी घेतात आनी आमी तांकां जमिनी विकता. म्हणून आमी फेल जाले. आमी तांकां जमिनी विकतात म्हणून. आयज हे राजकारणी आमकां आशा दितात कितें आनी आमचे कडल्यान सवाय घेतात आनी आयज तांकां जमिनी दितात. आयज कुमिदाद जागो सरकार कितले रेटीन घेता कुमिदादा कडल्यान. आयज हो प्रमोद सावंत जो आहा न्हू, कितें हेणी जाल्यार अक्षरशः जीव विटोवन खाल्ला. आयज आनी तो खंय थंय चोरी जाली, खंय म्हापशां, थंय तो प्रमोद सावंत पावलो. म्हाका दिसता सगळ्यांनी रिटायरमेंट घेवपाची गरज आहा पुलिसांनी. ना, तुमची लायकीच ना न्हू, पुलिसांची लायकीच ना. अरे तुम्ही कोणाकूच न्याय दिवपाक शकना. लोकांपातल्यान कैदी पळटा. कितें ही यांची परिस्थिती, हांकां मार पडटा पुलिसांक.
ही यांची परिस्थिती हे आमकां दादागिरी दाखयतात एक्टिविस्टांक. आयज स्वप्नील शेल्लेकराक परत खंय केस केली आनी ताका आफयलो खंय स्टेटमेंट दिवपाक. सो आयज अक्षरशः हे सरकार एक्टिविस्टांक विटो मुटला आनी एक्टिविस्टांच्या फाटल्यान लागला. कित्याक तर आयज एक्टिविस्ट ऑपोजिशन जाल्लो आसा. एक्टिविस्ट आयज डेली असेंब्ली करता. एक्टिविस्टाची असेंब्ली डेली, एक्टिविस्ट डेली प्रश्न विचारता. म्हणून आयज एक्टिविस्टांक मार पडपाक लागला. आमकां जाल्यार दिसता कितें सांग, हेतून मास्टर माइंड कोण तरी पॉलिटिशियन आसूंक शकता, हॉटेल लॉबीचो आसूंक शकता, बिल्डर लॉबीचो आसूंक शकता, कोल लॉबीचो आसूंक शकता. सोदपाचें काम पुलिसांचें. तो बारीकसो कोणी हाडून बेश्टो आमकां दाखोवन पिश्यान काडूं नाका. आमी कितें मामेर घेयना, तोंडान घालून आमी भोंवाना. कितें सगळ्या लोकांक कळटा कितें चल्लां आनी कितें ना तें. लोक बाबडे ओग्गी आहा कित्याक सांग उलोवन कांयच फायदो ना म्हणून. कित्याक सरकाराचेर विश्वासूच ना न्हू. लॉ अँड ऑर्डर आयज असल्या लेवलाचेर कॉलॅप्स जाल्लेली आसा. फाटीं डेम्पोच्या घरांत चोरी जाली, तांकां सुद्दां हेंच्यांनी अजून मेरेन धरूंक ना. सिद्धिनायकाक न्याय मेळोंक ना. आनी लास्ट सांगता, आमच्या फादर बिस्मार्काक अजून मेरेन न्याय मेळोंक ना. फादर बिस्मार्काक कुणी मारलो हे ह्या सरकारान सांगपाची गरज आसा काय ना. फादर बिस्मार्क कितें करतालो. आमचे हे माणकुले गोंया वाचोवपाक भोंवतालो. तेणे आनी कांय करूंक ना. तेणे फक्त आमचे दोंगर वाचोवया, शेतां वाचोवया, जमिनी वाचोवया म्हणून आवाज उठयलो. आनी हो आवाज बिल्डरांक जड जालो. म्हणून फादर बिस्मार्क आमकां सोडून गेलो. कोणी घात घेतलो तेचो. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयज हे जे केसीस आहात न्हू, एक्टिविस्टांक अटॅक केलेले केसीस आहात ते म्हाज्या हिसपान जाल्यार सरकारान पयलीं सोदून काडपाची गरज आसा. कितें आनी जो मेरेन सरकार लोकांक जाय तशें वागना तो मेरेन हे गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज हो मुवमेंट हो चालूच उरतलो. जस्टीस फॉर रामा काणकोणकर. देव बरें करूं. देव बरें करून शंकरपाल. मागता आमच्या फुडल्या स्पिकरात आहे मिस्टर तनोज अदवलपालकर. फुडें येवन 2 उतरां सांग. नमस्कार सगळ्यांक गुड इव्हनिंग. फर्स्ट टाइम कोण तरी म्हजें नाव सारखें घेतलें. प्रतिमा सुद्दां आडपयकर करून म्हणटा. आमी सगळे हांगा जमल्या म्हाका दिसता कॉज एक माल्ला. खरें म्हटल्यार रामाचेर वळ आयला आमच्या फाटीर. आनी हे वळ जें आसा पळय ताजो पेन आमकां आयुश्यभर उगडास दवरपाची गरज आसा. आयुश्यभर ना जाल्यार भुरग्यांक त्यो काणयो सांगून आमकां जागृत दवरचें पडटलें की पळया गोंयांत एक सरकार आशिल्लें तें म्हळ्यार फुडें फ्युचरान सांगचें पडटलें. कारण हे 2027 नंतर एक वेळ म्हाका डावट मारता हें सरकार आसचें ना. पण आमकां स्टोरी सांगून दवरचें पडटलें भुरग्यांक की एक सरकार जालें ताणें फक्त 2 प्रिन्सिपल वापरले. एक म्हळ्यार लोकांक कशा पद्दतीन दामून दवरप, बायलांचेर अत्याचार, भुरग्यांचेर अत्याचार, मोठ्या प्रमाणात करप्शन. आनी हाज्या विरुद्ध जर कोण जर उलोवपाक भायर सरता जाल्यार ताका कशा पद्दतीन मारून बंद करप तागेलें तोंड तें सांगचें पडटलें. आमी सगळ्यांनी कोणी जेन्ना सीएम जालो, फाल्यां हांव सीएम जाल्या नंतर तुमीच वोट मारलो अशें जरी मारूना सुद्दां जाल्यार हे सरकार कोणाचें गोंयकारांचें न्ही. जाल्यार गोंयकाराक आज पर्यंत ह्या सरकारान बरें केलां कितें. हांव बेटी एक स्मॉल गजाल सांगता म्हणजे व्हडली अशी न्ही. आतां पर्यंत सरकारान 1.5 लाख कोटी मोडलो. सिन्स हे भारतीय जनता पार्टीचे प्रमोद सावंत सरकार आयला पळय 1.5 लाख कोटी मोडले हांच्यांनी स्पेंड केले. म्हाकाच खबर ना आतां लोकांक तुमकां तरी विचारीत 1.5 लाख कोटी मोडल्या काय म्हणून चिंतूंक येता. दोळे बी पेड्यार जावंक आसा, मागीर कानांच्यान रक्तां व्हांवूंक आसा. कित्याक सांग पळया हे 1.5 लाख कोटीचे डेव्हलपमेंट खंय आसा. रस्ते तरी तुमच्या गांवांत सारके आहा कांयच कळना. हे 1.5 लाख कोटी खंय मोडले तांच्यांनी ते. आनी शंकरा आतां म्हळ्या प्रमाणे अजून खंय 50 आनी कितले कोटी ते मोडपाक खंय वास्कोन तयार जाल्या. अरे नरदमानो थंय वास्कोन लोक मरता कोल ब्रीज करून. धाकटी भुरगीं पळय तुमची हांगा आयल्या पळय त्या भुरग्यांची अवस्था पळया. हे पयशे आमचे मरे आमच्या टॅक्साचे वता आनी खंयचे नाकाले ब्रीज बांदता. 644 कोटी जाता वास्को ब्रीज बांदला तो. गरज आशिल्ली. अरे ते ग्रीन सेसाचे पयशे ज्या जाग्यार पोल्युशन जाता ते कंट्रोल करचे खातीर वापरपाचे पयशे हांच्यांनी ब्रीज बांदले
आनी मन की बात करून उडयले. तो येता आनी मन की बात उलयता. आमच्या मनाची केन्ना तुमी बात आयकल्या ना. सांगपाचो हेतू स्पश्ट आसा की हे भारतीय जनता पार्टीचे जे सरकार आयला पळय कॅटेगरीली सांगता हे आमचे न्हय, हे आमच्या खातीर न्हय, गोंयकारां खातीर तर अजिबात न्हय. कारण हांगासरले जे राजकारणी आसा पळय त्या सगळ्याचे सगळे पातकी जाल्या. तांचे कडल्यान तूं अपेक्षा दवरूच नाका आनी कितें बरें जातलें म्हणून. आमकां 2027 पर्यंत जे रामाच्या फाटीर जे मारला पळय आनी ताज्या आंगार जे घावे पडल्या पळय ते म्हाका अजूनय दिसता की म्हज्या आंगार पडल्या. आनी त्याच पद्दतीन हांव हे जे घावे म्हज्या आंगार पडल्या पळय ते उगडास दवरतलो. आनी ते 27 जेन्ना कितें इलेक्शन येतलें पळय तेन्ना हांव लोकांक सांगतलो आनी म्हज्या फाटीचे वळणूय हांव लोकांक दाखयतलो. आनी आमकां ह्याच पद्दतीन आमकां आनी पांया पडटा हो प्रमोद सावंत म्हणटा तो आनी नाका आमकां. कंठाळ हाडलो हाणें. आनी मुख्यमंत्री म्हळ्यार कसो एक ह्या स्टेटीचो बापूय आसूं जाय आशिल्लो. ह्या बापायन फक्त कांय ना तर अत्याचार, छळवणूक आनी करप्शन चलयलां. हांव सगळ्यांकडे मागता आनी तुमकां पूर्ण तें खबर आसा. हांव पयर कोण तरी म्हणटालो भुरगीं दिसना म्हणून मुद्दम कॅमेरा दाखया. पळया कितले भुरगीं आयल्या ती हांगासर लोटले गांव वालोर. कारण आंबोरा सॉरी म्हाका लोटली म्हणून आयले. आंबोली अशें कितें म्हणटा न्ही कामुल्ली. ओके सॉरी हा स्लीप ऑफ टंग. मुद्दम पळया कितली भुरगीं आयल्यात. आनी आय एम व्हेरी सरप्रायज. आमी आतां इतले कडेन मिटिंगे केल्या आमी सगळी कडेन म्हणटाले अरे तुमचे भुरगीं कित्याक भायर सरना म्हणून. आज पळयत जाल्यार मोठ्या प्रमाणात भुरगीं भायर आयल्या. सो तुमकां सगळ्यांक लेसन लक्षांत दवरा की वी चूज द गव्हर्नमेंट फॉर आवर बेटरमेंट, फॉर आवर फ्युचर. आमगेलो ह्या सरकारान येवन फ्युचर डिस्ट्रॉय केलो. फक्त उगडास दवरपाची गरज आसा. रामाक जोपर्यंत न्याय मेळना, रामाचो जो कोण मारेकारी तो आमकां मेळ्ळो पण लास्ट जो मनीस आसा पळय जाणें सुपारी एका नाल दिल्लो काय विडो दिल्लो तो जोपर्यंत मेळना न्ही आमकां सगळ्यांक दोळे उक्ते करून न्हिदचे पडटले. आनी तुमकां हांव सगळ्यांक सांगता हात वयर करा. हांगा तुमी चर्ची मरण आसा. हात वयर करा, हात वयर करा आनी सोपूत घेयात. सगळ्यांकडे हांव सोपूत मागता की जोपर्यंत रामाचे मारेकारी जोपर्यंत मेळना आनी त्या लास्ट मनीस जो खंय उबो आसा जाणें सुपारी दिल्ली जोपर्यंत ताका खास्त जायना तोपर्यंत हो लढो असोच चालू उरतलो. हय म्हणा. थँक्यू. देव बरें करून तनोज अद्वल पालकर. आमचो फुडलो स्पीकर जावन आसा एक सिनियर मोस्ट एक्टिविस्ट मिस्टर मारियानो फेराव. मागता ताजे लागीं फुडें येवन 2 उतरां. देव बरी सांज दिवं तुमकां. आतां खुंयच्यान स्टार्ट केल्या बरें. खुंयचो म्हणून शंकरान सांगला. हांव सांतिस्तेवा गांवचो रावता फुडली. फादर बिस्माकाच्या बराबरी आमी काम केलां. म्हज्या बराबरी आसतलो एक कॅनेडी आफावस आसतलो हिंगा. खूब आमी हें केलें. फादर बिस्माकाक न्याय मेळोंक ना आनी त्याच परिस्थितींत आयज रामाचें आमकां दिश्टी पडटा. त्या टायमाचेर ज्या फादर बिस्माकाक पळय मारलेलो त्या टायमाचेर इतलें सोशल मिडियाचें आमचें हें नासलें. आनी पेपरांचेर आसलें जाल्यार पेपरां लिगून दामून दवरतालीं. आयचो दीस लेगून आमकां ताका कोणें मारला पळय तो आमी जाणा फुडें हें जायना फुड्यान हाडूंक जायना. जस्ट रामाच्या केसीक लागून आहा पळय तो दूख दिसता सांगपाक. आनी आमी हो गोवा एगेन्स्ट गुंडाराज ह्यो प्लॅटफॉर्म तयार केला. हो रामाकूच लागून न्हू आख्ख्या गोंयकारांक. हेच्या फुडें आमकां कितें गोंयकारांक आनी नीज गोंयकारांक उरल्या पळय ते हो आमचो फुडार कितें जातलो पळय तो आमकां आतांच कळटा. दीस बरे येवपाचे आहा पळय ते आमकां दिश्टी पडना. दीस मारेकार येवपाचे आहा पळय ते दिश्टी पडटा. आनी हेचो फुडारी आमी दवरला हेका आमचो शंकरवाद पोलजी. आनी आमी 5-6 जाण आमी फुडें घेवन वयता. हो आमी आसयना पूण लोक आयज उठलेल्या कडेन आहा. आनी म्हाका दिसता हे गांव गांवांनी लोक आमकां आफयता.
हो आमचो आवाज या प्लॅटफॉर्माक दिला तुमच्या उद्देशी, तो स्वतः हो आवाज गव्हर्मेंटाक जे अधिकारी आहात त्यांना मारूक पडलेले कडेन आहा. आमचे जे 19 तारीख 19 आम्ही पणजे एक सभा घेतलेली आणि सगळ्या गोंयकारांक लोकांक आपयल्ले, लोक येयल्लो तेंचेर आमकां सगळ्यांचेर FIR केल्ल्या कडेन आहा म्हणून आमकां इजून कांय येवंक ना. हो कित्याक FIR केला लोकांक अहो येयशात जाल्यार तुमचे भिरांत दिवपाक आनी आमी FIR करतले म्हणून. पुढून आयज लोक भियोंक ना, आयज उठतात. पेडणे टू काणकोण पळय हे जावपाचे आहा. लोक उठतात आनी आमी केन्ना आवाज करतले बाबा आमकां गरज पडटली तेन्ना हो तुमचो सांगात मेळटलो म्हणून हांव आसा. ना तर फुडल्या जनरेशनाक फूट मारेगा. आयज आमी आहा म्हाका लोक दिश्टी पडटा पळय 40-45च्या वयर, पूण भुरगे यूथ फुय आहा. आयज गरज आहा युथान फुडें सरपाचे आनी गव्हर्मेंटाक दाखोवपाचे बाबा हे आमी सोंसून घेवचे ना म्हणून. जे आमचे सुसेगाद गोंयांतले तेच आमकां फुडें व्हरोंक जाय म्हणून. हे आतां भायले येवन आमचेर पळय घातल्या दबाव घातल्या ते आमकां फुडें आयज तेंचे पुर्तुगेजान लागून बरें हें केल्लें भिरांत दवरलेली. पुलीस म्हटल्यार हे पळयताले आनी आयज पुलिसेकूच भिरांत. आयज गुंडाराज जाल्ल्या कडेन आहा. गुंडाक आयज इवन थोडे सगळ्यांत म्हणना थोडे प्रेस आहा ते तांकां सांगाताक दितात, गव्हर्मेंटूय सांगात दितात आनी पुलीस जाल्यार पपेट. आयज पुलिसेक कोण किंमत लागून दिना. हो आमचो इस्ताद जाल्ल्या कडेन आहा. ताका लागून हांव मागता गोंयकारांदो उठात आनी हो आवाज जालो जाल्यार एकल्यान आमी एक्टिविस्ट म्हणून आमी रेजिस्टर्ड ना. एक्टिविस्ट सगळ्यांनी जावपाक जाय. आपणाचो गांव, आपणाचें गोंय आनी आपणाचो देश सांबाळपाचो चड गरज आहा. मातशें उठात आनी एकलो एक्टिविस्ट जायात. इतलीच म्हजी 2 उतरां सांगून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं मिस्टर मारियानो फेरांव. आमचे नेक्स्ट स्पीकर जावन आसा अगेन वुमन बिहायंड द वॉयस, जे आमच्या गोंयच्या जस्टिसा खातीर आनी जायते बरेपण आनी चेंज टू गेट चेंज इन गोवा. सो मागता एडवोकेट मिसेस प्रतिमा कुतिनो गांवचे नावेली टू कम and say a few words. देव बरें करूं बाय. सगळ्याक तुमकां आमचे कामोर्लीच्या गांवच्या भाव भयण्यांनी आनी तेच्या पयलीं आमचे रिस्पेक्टेड फादर एरमितो हू हॅज ऑर्गनायज्ड द कॅन्डल रॅली फॉलोड बाय द मिटींग अलॉंग विथ द सोशल एक्टिविस्ट टुडे. सो फादर तुका साबाक्षी. पयली सुवातेर हांव सांगता द बिगस्ट एंड द सिनियर मोस्ट एक्टिविस्ट हिंगा कोणी आहा जाल्यार जस्ट एनी गेस कोण? नो फादर एरेमिट. सो तारे मारा फादर एरेमिटाक. फादर एरेमिटा हांवें उलो मारलो जेन्ना हांवें नावेली कॅन्डल रॅली दवरली आनी ते दीस पावस पडटालो, आख्खो दीस पावस पडटालो. बट फादर एरेमिट वॉज व्हेरी स्ट्रॉंग. 12:30 म्हाका तेणें सांगलें तूं कांय टेन्शन घेनाका, I am coming and I am gonna speak. आणि फर्स्ट स्पीच ताची आशिल्ली. तो मान हांवें फादर एरेमिटाक दिल्लो कित्याक ही इज नॉट ओन्ली द प्रिस्ट, अपार्ट फ्रॉम प्रिस्ट ही इज अ क्रांतिकारी. वेल तुमकां खबर आहा फ्रेंडांनी आयज आख्खे सबन गोंयभर चिटी पेटिल्ली आसा गोंय अगेन्स्ट गुंडाराज, जस्टीस फॉर रामा, जस्टीस फॉर गोवा. आनी हेका लागून आमी सगळ्या कडेन भोंवपाले. पूण आतां लेटेस्ट एक खबर येयल्या मुद्द्याक उलयता. आता लेटेस्ट स्टुडंटाचेर हांवें वाचलां की केस रजिस्टर केल्या हय सेक्शन लायल्या 3(1) सेक्शन हे बीन एट्रोसिटीजाचेर सेक्शन लायले आसा. एट्रोसिटीज घेवन 1989 एक्ट हा पळय. सो तो एक एक्ट लायला ते म्हाका खरेंच बरें दिसलें बिकॉज नाव दिस केस बिकम्स व्हेरी स्ट्रॉंग. सो दॅट इज वन गुड थिंग. Rama is battling there. Rama is suffering there. But you know, back of Rama, who is suffering more? Father, mother, they are giving him support system. The boy, the son, he has got 4 years old. Imagine, दोन सुमना जाली. रामाचो चलो 4 वर्सांचो. सकाळी पप्पा स्कुलाक पावयतालो, हाडपाक वयतालो, सांजचे भोंवपाक घेवन वयतालो. टायम मेळटा तेन्ना दोगांय खेळटाले. आयज तुम्ही चिंता ते इनोसंट भुरग्याच्या काळजार कितें वयता आसतलें. वेर इज माय पप्पा, वेर इज माय पप्पा.
ताका कितले वायट दिसता आसतलें. आमी एक व्हडली चल आवय बापूय वायफ वी कॅन अंडरस्टँड कावन्सल करूंक जाता, पूण ते ह्याचेर कितें चलता आसतलें आणि हाऊ मच इट मस्ट बी अफेक्टिंग रामा, ट्रॉमटायझिंग. इट इज ऍक्च्युअली ट्रॉमटायझिंग. तुम्ही चिंतात आमच्या घरांतलो आमच्या भावाक वो आमच्या घरकाराक कोणाक अशें धरून बडयलो 6-7 जाणांनी शेण काडून, तुमकां दिसता ट्रॉमटायज आसपाची म्हणून आमी सुसेगाद आसपाची? आमी सुसेगाद आसपाची न्ही. पूण निशेध कोत्ता हांव, निशेध कोत्ता जे भाशेन ताका मारलो, ताका बडयलो, तेजें शेण घातलें आनी द वे हांव सदांच म्हणटालें जस्टीस डिले जाता, जस्टीस डिले जाता. आनी हांव सदांच भिता ते जस्टीस डिले जाता तेन्ना कितें जाता, जस्टीस डिनाय जाता. पूण म्हाका दिसता तुमचे असलो लोक आतां हिंगा पळय मोर देन 150 लोक आहा. आय वॉज जस्ट काउंटिंग फ्रॉम द बॅक. 150 लोक फक्त कामुर्ली गांवचो इतलेशेच पळय फादरान एक उलो मारलो आनी तुमी हाजीर जाले. कित्याक ह्या हो टायम एक्च्युअली घरा कडेन आतां रांदपाचो, सायबीन चलतात, रायट, सायबीन चलतात. बट तुम्ही खरें सांगतात तुमच्या काळजान देखून एक्टिव्हिजम आसा म्हणून तुम्ही येयले, कित्याक तुमकां यू आर विथ द पेन. आतां काल एक स्टेटमेंट काढलें कोण आमचो SP गुप्ता. SP गुप्ता ताणें कितें म्हणलें, देर इज नो पॉलिटिशियन इनवॉल्ड. अरे हांव काल देखून म्हणलें आयजूय सांगता, वेन द प्रोसेस इन्व्हेस्टिगेशन इज स्टील इन प्रोसेस, तुम्हीच म्हणटात इन्व्हेस्टिगेशन चालू जालें आसा, प्रोसेसात आसा. ताका कोणें स्वप्नांत येवन सांगलें, कोणें सांगलें ताका स्वप्नांत येवन कळलें. इफ यू वॉज अ गोंयकार ताका तें दूख कळपाचें, ताका काय ना, बिकॉज इज फॉलोइंग द ऑर्डर्स. अँड होम मिनिस्ट्री, होम डिपार्टमेंट आयज फेल जाला. आतांच शंकर सांगतालो आनी वयल्यान हांव वाचतालें, म्हापसा तुमकां खबर आसा जाती कितें जालां तें. ते घरांत 5 जाण येयले, घातल्या कोण बुरका आयले, सुरयो घेवन आयले, ग्रील फोडले आनी घरा कडेन तेंचे चोरले. जाणटी बायल सिनियर सिटीजन जी चाव करताली तिचे चाव वचून ते पिले, फ्रिजीतले एप्पल आनी संत्री खायली. त्या बायलेचे नायक धरले हातीक बांदून, तिने एकठांय केले 8-10 लाख तिचे कडल्यान काडले, घरातले भांगार चोरले. म्हळ्यार तुमकां दिसना आजचे दिन आसा सगळे सारखे आहा. म्हळ्यार गोंयांत कितले क्रायम वाडपाले आनी हू इज टू बी ब्लेम्ड फॉर दीस? गुंडागिरीचेर ताका काल कळवा आशिल्लें. एक बायलेक गोवान मारले 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 बडयले, चाकू हातीक, तोकलेर फातर आनी कितें केलें रातचे तिनाक दोन्ही बायक, चेड्याची आनी बायलेची बायक लासून घातली. दिस इज ऑल गुंडाराज. What is happening in Goa? And this, we are not getting justice because the police department is listening to the bosses. And who are the bosses? The respected ministers, MLAs. त्यांनी तांकां पात्रांव बॉस करून दवरलेले आहात बिर्याणी 500 रुपया दिवन. हेजेर आमी निशेध करूंक जाय. तुमकां सांगता हांव, तुमच्या भुरग्यांक सांगात, इलेक्शनाच्या टायमार तांकां सांगात, मातशें एज्युकेट करात. आय कांट ब्लेम द यूथ ऑल्सो टुडे. That's why they are running abroad. Why they are running abroad? No job. There is job, employment. रामाचेर आयज संकट कित्याक आयला? हांव गेल्ले रामा बरोबर, बानासतारी एक्सिडेंट जाल्लो खबर आहा, ड्रंकन ड्रायव्हिंग केस. ते तेजात कोट्याशी कोट्यांनी पयशे, पूण एक्सिडेंट केला आनी टाका 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 करून फॅमिलीक नी मारलो. रामा बरोबर हांव आसलो आनी म्हाका उडको आसा म्हजो भाव मारियान आसलो. पुलीस स्टेशनाक आशिल्ली आमी रातचे 11 जायस तर. वी वर फायटिंग. कितें जालें? That person was arrested? No. क्रोजान पयशे दिले डील काबार. म्हळ्यार ग्रेस्तांनी एक कायदो, गोरिबांक न्ही दुसरो कायदो. हे होम मिनिस्ट्री, होम डिपार्टमेंट गोंयकारांचे न्ही. हे होम मिनिस्टर जावन आसा बीजेपी कार्यकर्ता आनी तेंचे लोकांचे. ते रोग नाव तांचे लोकांचे. बानासतारी जाले, महादीक लागून आमी थंय गेल्ली. हजारांनी लोक ते रामा उलयल्लो, निशेध केल्लो. रामा बरोबर हांव गेल्ले जेन्ना संजय बोमाचे गांवच्या लोकांनी अरेस्ट केले. एक बस घालून अरेस्ट केले. च्या पिवन आशिल्ल्यो सिनियर सिटीजन एक बायलेचो हात भायर आयल्लो. रामा आनी हांव गेली दनपारां आनी मागीर प्रेशर घालतकीर तांकां सोडले. रामा बरोबर हांव गेल्ले भुतानीक, आमचे एक्टिविस्ट आयिल्ले भुतानीक. कितें केलें म्हळ्यार रामाकूच कितें एसटीचे भाव. अरे ही इज द सन ऑफ द सॉयल. गावडी कुणबी हे कोण? ह्या मातींतल्यान येयल्लो भुरगो तो ओरिजिनल गोंयकार. पूण ताका कितें केलें, ताजेर कितें जालें तुमी सगळे पळयलें. सो रामा बरोबर खूब 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 न्ही रामान आवाज उठयला म्हूण आयज रामा इज फेसिंग दिस. This is nothing personal, I am telling you. As far as I know, if I am gone for more than 20 protests with Rama and we have always condemned, this is the backlash we are getting today. आणि ते कोण एकले आसा, म्हज्या अनेक मिनटान काबार करता, ते एकले कोण आहा, ते युट्यूबर हुंय #माई दुबई. ते सदां खबर आहा तुमकां, ते हुंय मिसीस गोवाक रावले.
अरे कितें स्टेटमेंट आयले कितें मिसइन्फॉर्मेशन जालें बोवाळ जालो तुम्ही जर तुमकां खबर आहा आमी गोंय पेटल्या जस्टिसाक लागून सो हें जातलेंच न्ही डिनाय करपाक कितें स्टेटमेंट आयले रावना रोखडो मेकअप लावन केस सोडून आपल्या युट्यूबार येयला आनी सांगता हे एक्टिव्हिस्ट आनी हे जे इल्ले लोक रस्त्यार न्ही तेंचे सणसणीत थापट मारपा जाय हांवें सांगलां कितें करपा तें काल तेका सांगलां पूण थिंग सांगलो हांवें काल हांव गेल्लें खूंय बेश्टे आसले आमी हांवें सांगलें थिंगा बायल म्हणलें तुझ्या काना सकल म्हणलें तूं गोंय यो तूं दुबाय सोन सांगनाका तूं दिराम जोडपाक गेला आमचे भाशेन दोंगर सांबाळपाक आमगे रानां आमगे शेतां आमगे एट्रोसिटीज जाताय त्यो इलिगलिटी जाताय त्यो आमकां झगड बाय तूं दिराम जोडटले मेकअप लायतले आनी युट्यूबर तुगे हे म्हणून ते खूंय बीजेपीचे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट एक्झिक्युटिव्ह मेंबर फेसबुकार गेले तुमचे ते कोणा बारा पोस्ट घेवन हाते खुंयची मंत्र्या बारा आनी खुंयच्या लिडरा बारा बीजेपीच्या हांव आज सांगता का काल ते सांगले थापटायतले आमगे बायल्यो आनी कोंकण रेल्वे वयतले खूब आवाज येतो तेश कोन येतो म्हणून पूण आयज हांव सांगता कांबोरल्या बायल बरी बरी हाय पावरफुल हांव तुमकां उलयतालें न्ही खबर आहा तुमी बरी पावरफुल हाय तुमी न्ही हे जाल्या न्ही आमी या आनी आमी दाखोवया कांबोरली बायल कितें करपाक शकताय त्यो ते कांसुला मातोचे ते गेल्या तेंच्या नाकांतल्यान दोळ्यांतल्यान तोंडांतल्यान कानांतल्यान सगळ्या सायडीन दुवर येतालो सारकें बरें आज म्हाका फाटल्यान हांव कोणाक उलयता तेन्ना पालो मॅडम तूं काबार करपा पयलें वी वॉन्ट जस्टीस फॉर रामा वी आर फायटींग एंड डेफिनेटली काल तुका म्हणला आयजू म्हणला जेजू सुप्रीम जेजू आसा इज अ लिव्हिंग गॉड एंड रामा वील गेट जस्टीस बट बिफोर दॅट म्हाका ते मनशान जाले ते दोन तुवें सांग्यार जायती कांतरां म्हणली एकूच कांतार म्हणून आजचे दिन तुमकां मेळ्ळ्या मेळ्ळे गो 15 गेले म्हाका आयले कोटमाना काय हांव मोदीन सांगलोले बीजेपीक प्रॉमिस दी बरें आजचे दिनाचे दोन लाईन मोठा आणि मुगे काबार होता हुंयसर गेले आजचे दिन लोकांक नेडपाचे अरे काम तुम्ही खूब केले लोकांक नाडपाचे आता उरले ते दीस तुम्ही कशे फोटोयतले आजचे दिन म्हणल्यार तुमकां जोकर मारपाचे हुंयसर गेले आजचे दिन लोकांक नेडपाचे अरे काम तुम्ही खूब केले लोकांक नाडपाचे आता उरले ते दीस तुमकां कशे फोडपाचे आजचे दिन म्हणले जाल्यार काट्यान करपाचे बरें करून जय हिंद जय गोवा थँक्यू एडवोकेट मिसेस प्रतिमा कुतिनो आमचो फायनल स्पीकर जावन आसा आमच्या गांवचो पदाधिकार फादर एरमितो रिबेलो जो भुरगेपणींतान हे आमच्या गोंयच्या परिवर्तना लागून आनी आमच्या गोंयच्या लोकांक खातीर जे न्याय चलता ताजेर अगेन्स्ट उलोवपाक तो भुरगेपणींतान ही इज एन एक्टिविस्ट and I will request Father to say. हांव निमाणो स्पीकर देव बरें करूं म्हणटा पयले सुवातेर देव बरें करूं आमचे एक्टिविस्ट हांगा तुवें जावन पोसतान आयल्यात तांकां थँक्यू म्हणटा दुसरे आमचे मिडिया हांगा आसा तितल्यांकूय सगळ्यांक नांव घेयना तर तुमी आमकां पब्लिसिटी दितात तुमकां देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा आनीकूय एक्टिविस्टांना आसात उलोवंक तांकां चान्स दिवंक जायना कित्याक तुमी कितले 6:37 आहात सो तुमकां घरांत रावंक जाय भुरगीं बाळां आहात जेवंक खावंक जाय न्हावंक जाय म्हणटच आय एपोलोजायज विथ द अदर एक्टिविस्ट फॉर हियर आनी उलोवंक तुमकां दिवंक ना कित्याक चड वेळ जालो व्हेरी सॉरी आमची पॅरिश कावन्सिलाची मेंबर्स एकल्याक एक काम दिल्ले सगळ्यांनी काम केला कॅटेकिस्टांक देव बरें करूं म्हणटा आमच्या युथाक देव बरें करूं म्हणटा आमचे जोसलीन बाय आयज हांगा कंपेर केला तुका देव बरें करूं भुरगीं आहात हांगा तुमी पेरंट्स भुरग्यांक घेवन येयल्यात सो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी पळोवन भुरग्यांक आमची व्हेरी सिनियर सिटीजन्स आहात तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळीं आमची पॅरिशनर्स हांगा आयल्यात तितल्यांकूय आनी दुसरोय लोक हांगा आसा तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी चड उलयना थोडी वस्तू सांगता आमी हांगा येयल्या फर्स्ट टू कंडेम द अटॅक ऑन रामा काणकोळकार सो हांगा इगोर्जे मुखार रावन आमच्या सगळ्या कांबोर्लीच्या लोकांच्या नांवान वी कंडेम and we ask for justice. Justice for? Justice for? So हो पयलो पॉइंट दुसरो पॉइंट म्हणटा तो म्हाका एक्सपिरियन्स आसा
कित्याक इतले एज्युटेशनांनी हांवें वांटो घेतला. हांवें 100 दीस जेविनासतना उपास केला. मरणाचे तोंडी रावन पावलो इन 90s फॉर द डायवर्जन ऑफ कोंकण रेल्वे रूट. तर आमकां हो सरकार आणि पॉलिटिशियन केन्ना जासूस दिवपाक ना. नेवर नेवर. दिस इज माय एक्सपिरियन्स. अँड ताका लागून आमी पॉलिटिशियनांच्या हातांत हे झूज दिवंक जायना. इफ आमी तांच्या हातांत दिले वी आर ए फेलियर. खंयच्याय पॉलिटिशियनाक दिवंक जायना. देयरफॉर आमी झुजताले तेन्ना 4-5 बोडकां झुजतालीं. I am very happy that the activists have come together. Register yourself as a body. I would suggest activists म्हणून घाल नाकात. कितें गोंयचे पिळगे खातीर आनी कितें put some आदी नाव and register and remain united. कित्याक हे गोंयांक तर नीत मेळटली. गोंय उरलां तें कितें सांबाळूंक आमचे फुडले पिळगे मेळटले. आणि म्हाका आय कॅनॉट सी एनीबडी. ओनली द एक्टिविस्ट कॅन डू. बट एक्टिविस्टांक फोडपाक मोडपाक जायते जाण आसतले. डिवायड करपाक पॉलिटिशियनूच करतले. मार घालतले. म्हाकाय मार घातलो कोणे. खंयचे गुंडा मडगांवां म्युनिसिपालिटीचे मुखार 8 पुलिसांनी आड घालून मार घालून म्हाका सगळे आख्या आंगाक पाड काडलोले. म्हणटच आमी मार खायला. कितलेच फावटी म्हाका अरेस्ट करून भितर उडयला. सो आमी भिना. मरो पर्यंत आमी गोंयचे पासून झुजतलो. सो माय हंबल रिक्वेस्ट टू ऑल द एक्टिविस्ट, प्लीज रिमेन युनायटेड आणि हे झूज मुखार ओडूंक जाय. आणि दुसरी वस्त म्हणटा ती हे सरकार जे चलता त्या सरकारान आमचे सारखे आमकां पेजेक लायल्या. इतली वर्सां जाली हे सरकार चलता. गोंयकारांचे कांय गोंयकारपण बरें जायना. म्हणटच वी हॅव टू टेक ए कॉल ऑन दीस. वी हॅव सरकार चलता तो आणि एनी पॉलिटिशियन हू सपोर्ट दिस गव्हर्नमेंट वी हॅव टू गेट हिम आउट. वी कॅनॉट बी एबल टू वोट. खंयचोय सरकाराक कोणूय सपोर्ट करता हेका या सरकाराक सपोर्ट करता त्या मनशाकूय आमच्यांनी निवडून पोचून काडूंक जायना. वी हॅव टू हॅव अ न्यू टायप ऑफ गव्हर्नमेंट. आणि निमाणे सुवातेर हांव देवा कडेन मागता. सायबा काय बरें सोबीत गोंय आमकां तुवें दिल्लें. हें गोंय राखूंक सांबाळूंक आमकां सगल्यांक आणि आमच्या एक्टिविस्टांक तुझे बळ दी. कांदेलार साहेबीण माय तुझ्या पांयां सरशी ही मिटींग आमी केल्या. हें गोंय तूंच राख आनी सांबाळ आणि आमकांय सांबाळूंक तुजो आदार दी. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं. गुड नायट.